मांद्रे मतदारसंघांसून येता. सध्या पळोवपाक गेल्यार मांद्रे मतदारसंघात उदकाची अशी टंचाई आसा की नळ कोरडे पडल्यात, त्याच बरोबर टाकयो कोरड्यो पडलेल्यो आसात. घरांनी उदकाची इतली समस्या की घरान सादारण आमची थंयसरली जाणटी पिणटी तेंचें जीवन जगणें एकदम कठीण जाल्लें आसा. आमी थंय स्थानीक लेवलीचेर थंयसर आमच्या पेडणे जें ऑफिस आसा पळय थंय आमचो AE बसता, JE आसता, तेंचे कडेन आमी दर वेळाचेर आमचे थंयसरले स्थानीक लोक वचोन आपल्यो मागण्यो मागून थकले. सो आज आमी हांगासर हेड ऑफिसाक घेवन आमी आज आमच्यो ज्यो समस्या आसा तेंच्या फुड्यान मांडल्यात आनी तांकां सांगलां की ही जर उदकाची समस्या जर सुटावी जायना आमी डेलिगेशन घेवन येयला. आमच्या बरोबर आमचो हरमल गांवचो सरपंच बेनट फर्नांडीस आसा, आमचो पार्शे गांवचो आदलो सरपंच गोपाळ आसा, आमचो पालयेचो नंदकिशोर नांजे आहात, आमचो पर्यावरण प्रेमी तुषार गोवेकर आसा, केरयेच्यान परेश तळकर आसा, अशे अनेक थंयसरले जे जागरूक तरूण आसतात पळय हे आमी आज एकत्र येवन आमी स्ट्रेट अवे आज हांगासर जे आमी केन्ना हांगर मेरेन केन्ना पावोंक नासले आज हांगर येवन आमी तेंचे कडेन आमची मागणी मांडल्या तेंच्या फुड्यान आनी तांकां एक अल्टिमेटम दिला की ह्या उदकाचो कारण आतां 1.5 म्हयनो उरला पावसाक आनी आतां ही परिस्थिती अशी आहे की फुडल्या मे म्हयन्यान लिटरली थंय लोकांचें जगणें कठीण जावन पडटलें. उदक आसचें ना, उदक नाच सद्या आनी ताका आतां तेणें आमकां टायम बींग रेमेडी म्हणून आपूण टँकराची कशी तरी अरेंजमेंट करता म्हणून सो तो एक्सेप्ट करता उदक ना म्हणून एक्सेप्ट करता तो. हे एक्चुअली कशें जालें की आतां डे बाय डे कन्स्ट्रक्शन्स मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट येयला उदकाचो जो हे आहा रिक्वायरमेंट आहा पळय ही वाडलेली आसा आनी जुन्यो म्हणजे आमचे 15 MLD प्लांट आसा तो आमी 30 MLD मागला. आतां तेणें सांगलां आमकां की तो 14 म्हयन्या भितर आमी तुमकां रेडी करून दिता म्हणून. आतां हें खरें म्हटल्यार करपाक जाय आसलें थंयसरले स्थानीक दोगूय आमदार आसात पळय हेंच्यांनी करपाक जाय आसलें. जीत आनी आमचो प्रवीण हेंच्यांनी तें खरें म्हटल्यार इनिशिएटीव घेवन ते करपाक जाय. जर हाल पळयशीत मांद्र्यान जाल्यार उदकाची ही रिक्वायरमेंट ही अजुनूय फुलफील जायना. थंयसरले जे ग्रामीण भाग आसा सारके इंटिरियर जेचो कोणाचो प्रेशर आहा तो फोन करून कोणाकूय आपल्या मनशाक सांगून टँकराची अरेंजमेंट करूं शकता. जेचे कडेन ना तो कितें करतलो तेका डिपार्टमेंटान तेची सोय करपाक जाय. हे जे आमचे 4 गांव आसात पळय पालये, हरमल, मांद्रे आनी मोर्जी हेंच्यांनी म्हाका दिसता पालये गांवांत तर म्हाका दिसता कितलींशीं वर्सां जाल्यां म्हाका दिसता तेंच्या नळाक उदीकूच पयलें ना. मग फाटल्या दिसांनी मंत्री येयलो ताणें कितें केलें ना काय मंत्री उदीक खंयच्या घेवन येतलो कितले म्हयने जाले दीपक तांकां जाय तेन्ना ते गंगेन डुबकी मारतले. दीपक कितले म्हयने जाले उदक शॉर्टेज आसा उदक तशें जर तूं शॉर्टेज म्हणजे एक सर्टन गांव आसात पळय फॉर एक्झाम्पल पालयेक पावसानूय तेंच्या बिचाऱ्यांच्या नळाक उदीक नासता. म्हणजे तूं पळोवंक वयशीत जाल्यार सादारण 29 म्हयने रेग्युलर गोंयांत पावस पडला. फक्त फेब्रुवारी मार्च एप्रील ह्या 3 म्हयन्यांक पावस पडोंक ना. 29 म्हयने कंटिन्यू पावस पडला गोंया सारक्या राज्यांत जेचे कडेन वॉटर टेबल एक्चुअली आसा ती फक्त प्रिजर्व करपाक जाय आनी लोकां मेरेन पावोवपाक जाय. ते एक सिरियसनस ताका प्रायोरिटी दिवपाची जर हांगासरल्या जर लोकप्रतिनिधीच्या मनान जर इच्छा आसात जाल्यार ते पावोंक शकता. तुम्ही जर पळयलें हर घर किंवा हर जल अशें कितें तरी तेंचे ते हें आहा ह्यो म्हणी फक्त कागदा पुरत्यो आसात. ते फक्त पेपराचेर हेचेर बऱ्यो दिसतात. लिटरली थंय जर तुमी जर स्वता जर एक डॉक्युमेंटरी सुद्दां जर करपाक वयशात तुमी जाल्यार लिटरली लोकांचे हाल आसात. ज्या भागाक पावस सुद्दां कमी पडटा 25-30 इंच पावस पडटा तेंचे कडेन सुद्दां उदकाची ही मुबलकता आसता. आमचे कडेन इतलो पावस पडून आमचे कडेन उदीक ना. तुमकां दिला कितें एश्युरन्स तेणें सांगलां की आपूण करता म्हणून कारण आमचो सरपंच जो आहा हरमलचो बेनट फर्नांडीस तो स्वताच्या खर्चांसून स्वता बिचारो थंयसरले कांय बांयचें उदीक बिदीक हे करून तो हरमल गांवांक पावोवपाचें काम करतालो तें बंद केल्लें. सो आतां सांगलां थंय फोन करून थंयसरले स्थानीक थंयसरले JE फोन करून सांगलां की तें चालू करपाक जाय. ताका कितें प्रॉपर चॅनलांसून कितें करपाक जाय तें आपूण करून घेता म्हणून. सो तेणें एक जबाबदारी घेतल्या की आपूण हरमल आनी पालयांक तरी उदीक पावोवपाचें काम करता म्हणून. पूण मेजर गांव उरता तेच्या फाटसून मांद्रे आनी मोर्जी. सो मोर्जीक लागून आमचो तुषार गोवेकर आसा हेणें तेंचे कडेन सांगलें की 3 जागे ऑलरेडी थंय आयडेंटिफाय केल्ले आसले. सो ते जर हेका जर पाठपुरावो जर केलो डिपार्टमेंटान आनी त्या उदकाचो जर सोर्स जर निर्माण करून जर ते पावयले जाल्यार मांद्रेक पावोवन ते उदीक सादारण मोर्जेचो एक सर्टन भाग आहा जो हेचेर हायटीचेर येता त्या भागाक म्हणजे नीव वाडो बीन म्हणटा पळय त्या एका भागा मेरेन ते उदीक पावोवंक शकता असो उदकाचो सोर्सीस आहा. आमी ताका 10 दिसाचो डेडलायन दिला. तेणें सांगलां आपूण सद्या टायम बींग आपूण एक टँकराच्या हितून आमी तुमच्या उदकाचे सद्या हें करता कित्याक तो जादू जावं शकता अशें ताणें म्हटलां. पूण 10 दिसाचो आमी अल्टिमेटम दिला. पण ना जाल्यार मागीर आमकां आमी पयले फावट पणजे हेडक्वॉर्टर्सान येवन आमी हें डेलिगेशन घेवन आमी ताका मेमोरेंडम दिला. तर ना जाल्यार मागीर रस्त्यार देवपा शिवाय दुसरो गत्यंतर आसतलो.